आमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। सदचे भशेन आयज बातम्यांचो आढावो घेवपाक आमी वचुया। सगळ्यांत पयलीं आमी या आमचो डेस्क इन्चार्ज सुशांत गावस हाजे कडेन। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयज स्वयंपूर्ण गोंय येवजणे खाला स्वयंपूर्ण मित्र आसात तांकां संबोधीत केले आनी त्या वेळार मुख्यमंत्री अशा एका विशयाचेर उलयलो जो सगळ्या विद्यार्थ्यां खातीर म्हत्वाचो आसा। कांय विद्यार्थी लाखांनी रुपया मोडून खाजगी संस्थांत एका विशिश्ट अभ्यासक्रमा खातीर प्रवेश घेतात आनी ह्यो संस्था तांकां खंय तरी नोकरी मेळोवन दिवपाचें आश्वासन दितात, पूण निमाणे कडेन नोकरी ना आनी कांयच ना। एका विद्यार्थ्यान खंय हे विशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन कागाळ केली तेन्ना हो विशय लक्षात आयलो। आतां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हाचेर विद्यार्थ्यांक आवाहन केलां की अशा खाजगी संस्थांत प्रवेश घेतना ते संस्थेची फाटभूंय आनी सगळी जी तेंची म्हायती आहा ती घेवची आनी ताच्या उपरांतूच प्रवेश घेवचो। अशे तरेचो खंयचोच प्रवेश घेवचो न्हू, नाजाल्यार सरकारी ज्यो हे आसात महाविद्यालय आनी हेर ITI तातूंतय बरे कोर्स आसात थंय तांच्यांनी प्रवेश घेवन विद्यार्थ्यांनी नोकरी मेळोवं येता। सो खाजगी संस्थांनी ज्यो संस्था सांगतात की आपूण तुमकां नोकरी मेळोवन दितल्यो आनी निमाणे कडेन कांयच दिनात, अशा संस्थांनी प्रवेश घेवचो न्हू अशे तरेचें आवाहन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विद्यार्थ्यांक केल्लें आसा। दुसरे वटेन जी शिक्षण खातें आसा तांकांय सांगलां की अश्यो ज्यो शिक्षणीक संस्था आसात तांची तपासणी करची म्हणून। दुसरी अपडेट आहा जी आमचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटलीक गेला G7 परिशदे खातीर। थंय ताणें पोप फ्रांसीस हांची भेट घेतली आनी तांकां भारत भेटीचें निमंत्रण दिल्लें। आनी कालच एक 2 दिसां पयलीं तुमकां खबर आसतलें रिवर नेविगेशन मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हांणी सांगिल्लें की जी सोलर फेरी आशिल्ली ती कांयच कामाची ना, ती चलपाक शकना। पर्यटना खातीर सुद्दां ताचो वापर जाता काय ना तो पळोवया। ताचेर आयज काँग्रेसीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी सरकाराक बरोच शेफलावन काडलो की अशे तरेचे प्रोजेक्ट हाडटा सरकार आनी लोकांच्या पयशांची नाशाडी करता। लोकांक जाय ते प्रोजेक्ट हाडिना, नाका जाल्ले कसले कसले प्रोजेक्ट हाडटा। सो ह्यो तिनूय बातम्यो सविस्तर तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7च्या बुलेटिनान। सुशांतान आमकां 3 म्हत्वाच्यो अपडेट्स दिल्ल्यो आसा। तुमी मुजरत 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांक पळयात। मुखार आमी वचुया आमचे न्यूज अँकर दिप्ती कडेन। काल सांतिनेज वाठारांतली 7 मजली जी इमारत आशिल्ली ताचे मोडपाक ती कॉमेस केल्ली आसा। फाटले 20 ते 25 वर्सां जाली ती धोकादायक स्थितींत आशिल्ली आनी एका महाराष्ट्रांतले राजकारण्यात ती इमारत आशिल्ल्याचें कळटा। सो मात ही जी इमारत जी डेमोलिश करतना कसलेच सुरक्षेच्या दृश्टीन कसलेच उपाय येवजण तांणी करूंक ना। काल तांणी 7वी मजलो तांणी मोडपाक सुरवात केली, कॉमेस केला आनी थंय जे मधुबन सर्कल आसा थंय जी येरादारी वच करता ते मोठे मोठे जे पळय कॉन्क्रिटाचे फातर आसा ते लोकांचेर पडून कसली दुर्दैवी घडणूक घडपाची शक्यताय आसा। देखून तांणी थंय सुरक्षेच्या दृश्टीन कसली तरी म्हत्वाची पावलां उबारपाची मागणी थळाव्यांनी केल्ली आसा। दुसरी जी समस्या आसा बातमी आसा ती कोयराच्या समस्याचेर आसा। राज्यांत वता थंय कोयऱ्याची समस्या जी आसा ती म्हणजे हो प्रश्न जसो सुटावो जायच ना। दिवचल तशेंच उसगांवच्या विशींची ही समस्याचो हो रिपोर्ट आसा, तुमी मुद्दम पळोवचो। तशेंच आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार कला अकादमी फाटल्या म्हणजे कितली नूतनीकरण जालां तेन्नाच्यान वादग्रस्त म्हणजे घोटाळ्याक लागून ती वादान आसा आनी हाचेरूच जे नाट्य कलाकार मोगी जे आसा तांच्यांनी 17 जूनाक एक बैठक आपयल्ली आसा आनी तांचें आव्हान आसा की जे कला मोगी आसा जांकां ह्या कला अकादमीचे म्हणजे ते आपली कलेचे एक दायज म्हणून ती मानतात तांणी मुजरत ह्या बैठकीत सामील जावचें आनी आपली जे पळय तांच्या मनांतल्यो ज्यो भावना आसा त्यो व्यक्त करच्यो अशी तांची विनवणी आसा।
राज्यांत हालीं कोयराची समस्या गंभीर जायत आसा. रस्त्याचे कुशीकूच हाडून कोयर उडयतात आनी हाका लागून थळावे जे आसा तांकां त्रास जावपाक शकता. जायते रोग पातळपाची भिरांत आसा. देखून थंय कचरो उडोवचो न्हय अशी म्हणून मागणी आसा. मुखार आमी या आमच्या रिपोर्टर वर्षा कडेन. समिधा, आयज सकाळी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्यांनी स्वयंपूर्ण मित्रा म्हणजे तांची जी मिटींग आसा ती शेनवारच्या शेनवारा आतां ह्यान फुडें जातली. म्हणजे म्हयन्याच्या एका शेनवाराक ती जावपाची अशें म्हणजे सगळ्यांनी मेळून थरयलां आनी ती म्हयन्यात जातली अशें तांच्यांनी सांगलां. तातूंतले आयज दोन अशे विशय आशिल्ले ते म्हणल्यार एज्युकेशन आनी एग्रीकल्चर. एज्युकेशना बद्दल तुमकां आतां आमचे सुशांत गांवस हांच्यांनी सांगलेलें आसा. ताचे उपरांत तुमकां भितरले एग्रीकल्चराचे जे दोन पॉयंट आसा ते हांव तुमच्या मुखार हायलायट करतात आनी सविस्तर बातमी जी आसतली ती तुमकां पळोवपाक मेळटली. पयलें जें आसा तें म्हटल्यार ह्या वर्साच्यान दोन प्लांटेशनाची म्हणजे एक आसतलें ते कॅजू आनी दुसरें तें आसा ते बांबू हे जे दोन प्लांटेशन आसा ते म्हणजे गोंयान ताचें प्लांटेशन करपा खातीर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी सांगलेलें आसा आनी ते एग्रीकल्चर थ्रू जातले अशें सांगलां. जाल्यार हे जे बांबूचे जे प्रोडक्शन आसा तेतून 9 हे आसा म्हणजे वेगवेगळे तेंचे कॅटेगरीज आसतले. ते 9 तरेचे जे आसा ते बांबू प्लांटेशन गोंयान जावपाचे आसा. ताचे उपरांत काजू जे आसा ते आमचे ऑलरेडी गोंयान जातातूच. जाल्यार ह्या वर्सा अशें जाल्लें की काजूचे जे प्रोडक्शन आसा ते खंय तरी कमी जाल्ल्या कारणान लोकांकूय खूब त्रास जालो. जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी सांगलेलें आसा की काजूचे प्रोडक्शन आसा ते नव्यान लोकांनी घेवचे आनी नवें म्हणजे तेजी लागवड करून ताचे उपरांतूच नवे जे उत्पन्न आसतले ते भरपूर अशें मेळटले. जाल्यार ताचे खातीर बांबू आनी कॅजू जे आसा ते गोंयान प्लांटेशन तेजें करचें आनी ह्या वर्साच्यान आमी करतले अशें तेंच्यांनी सांगलां. ताचे उपरांत दोन जे आसा ते न्यू कोर्स म्हणजे जावपाचे आसा ते म्हटल्यार AH आनी VS अशे दोन जे आसा ते कोर्स गोंयान जावपाचे आसा आनी ऑक्टोबरांतल्यान ताची सुरवात जातली अशें बीन सांगलां. जाल्यार हे जे कोर्स आसा ताचे खातीर भुरग्यांनी सुद्दां ह्या कोर्साक म्हणजे भाग घेवचो आनी ते कोर्स करचे. ताचे उपरांतूच भुरग्यांक सुद्दां ताचो लाभ मेळटलो. ताचे उपरांत आनी एक बातमी जी दुसरी बातमी जी आसा ती म्हटल्यार GCA जी आसा म्हणजे गोवा क्रिकेट असोसिएशन हांच्यांनी पोस्ट काडलेले आसा. कोच जे आसा तांचे खातीर वेकन्सी घेतल्या. जाल्यार हे जे कोच आसात ते म्हटल्यार हेड कोच, बॅटींग कोच, बॉलिंग कोच, फिल्डिंग कोच, स्ट्रेंथ एंड कंडिशनर कोच जे आसा तांचे खातीर वेकन्सी काडल्या. ही जी वेकन्सी आसा आनी ताचें एप्लिकेशन जें आसा तें GCA हांचो जो ऑफिशियल मेल आसा ताचेर तांच्यांनी म्हणजे कोणूय समज जर एप्लिकेशन भरता जाल्यार तांच्यांनी तांचे जो ऑफिशियल मेल आसा तेचेर मेल करपाचो आनी हाची जी लास्ट डेट आसा ती म्हटल्यार 18 जून 2024. जाल्यार कोण समज जर हे जर वेकन्सी खातीर समज जर फॉर्म भरता जाल्यार तांच्यांनी तांच्या ऑफिशियल मेलाचेर तांकां मेल करचो आनी हे जे फुडले सविस्तर बातमी आसा ते तुमी आमच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. वर्षान आमकां म्हत्वाच्यो अपडेट्स दिल्ल्योच आसा. आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हणजे काल राती वेळग्या 70 बेकायदेशीर गोरवांची कत्तल करपाक व्हरपी ट्रक जो आसा तो पुलिशेन जप्त केल्लो आसा. थंयचे जे जागृत तरणाटे आसा तांणी हे पळयले आनी खंय तरी पुलिशेन कळीत केले. तर पुलीस येता म्हणसर ते ड्रायव्हर जो आसा ताणें फुजो काडलो पूण ह्या जागृत तरणाट्यांक लागून त्या गोरवांचो जीव तरी वाचिल्लो आसा. तर मुखार आमी वचुया आमचे उत्तेजा कडेन. आयज एक म्हत्वाची अपडेट म्हणल्यार केप्यां एक ट्रक आनी कारी मदीं आयज एक एक्सिडंट जालो आनी हे एक्सिडंट अपघात जावपाचें कारण म्हणल्यार ट्रक आसलो तो चुकीच्या दिशेन येयलो आनी तांची दोगांची समोरासमोर टक्कर जाली आनी हातून जो कार चलोवपी ड्रायव्हर आसलो ताका तो जखमी जाला आनी ताका देखून ताका केपेंच्या भलायकी केंद्रांत उपचारा खातीर शिफ्ट केला. आनी ड्रायव्हर जो ट्रकाचो ड्रायव्हर जो आसलो तांणी ट्रक थंय घडणूक थळारच सांडून पळ काडला. पुलीस ताचो तपास करतात आनी अपघाताचो फुडलो तपास जो आसा तो चालू आसा. आनी दुसरी जी बातमी म्हणल्यार अंदू वर्साचे साहित्य अकादमीचे पुरस्कार जाहीर जाल्यात. बाल साहित्य पुरस्कार हर्षा शेटये हांच्या एक आशिल्ले बायूल ह्या कादंबरीक फावो जाला. जाल्यार युवा साहित्य पुरस्कार अद्वैत साळगांवकर हाका हाच्या पेडण्याचा सामारा ह्या निबंध जेलाक फावो जाला. ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी सदांच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. येस.
हालीसराक अपघाताच्या प्रमाणानूय बी वाड जायत आसा तर आमी एकूच आव्हान तुमकां करता तें म्हणजे येरादारीचे नेम जे आसा ते वेवस्थीत पाळचे आनी उपरांतूच गाडयो चलोवच्यो. तर फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. आयची जी बातमी आसा की बोरये नवो पूल बांदपाचो आसा आनी ह्या पुलाक थळाव्यांचो विरोध आशिल्लो. ताका लागून आयज एलेक्स सिक्वेरा हांणी सांगलां की लोकांक आश्वासन दिलां की जो बोरये जो पूल येवपाचो आहा पळय तेतून लोकांची घरां नाशिल्लीं आतां कोणाचीच वयची अशें आश्वासन दिलां आनी हेजेर आतां ती बसका घेतलो सांगलां. ही जी बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळया. आनी तशेंच मे म्हयन्यान डेंग्यूचे केसीस चड जाल्यात. आतां मॉन्सुनाक स्टार्ट जाला सो आतांय वाडपाची शक्यताय आसा. सो हेचेर लोकांनी जतनाय घेवची. आनी ही जी बातमी आसा तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. आमच्या सब एडिटर्सांनी तुमकां आतां जायत्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा आनी आनिकूय बातम्यो येवपाच्यो आसात ज्यो आमी तुमकां 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक दाखयतली. तर अशाच म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्सांक फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक TV. कॅमेरामॅन हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो TV. तुमचो TV